मोगाच्या बाबयनीनो एक तरणाटो एका कंपनींत धनिया लागीं काम करता आनी धनिया लागीं काम करता आसतना धनी कंप्लीट चलवालो खंय बिजनस ना जालो तरी की वो तरणाटो त्या बरें काम कळीत आसचो एक बरें काम कळीत आसच्या 4 जाणां पैकी वो एकलो ते कंपनी भायल्या गांवांत ह्या दिसांनी कंप्लीट डल जाली डल म्हळ्यार कांय ना म्हळ्यार वेपारत ना काम ना आनी सगळे सोण गेले तो आसल्या पयशांचे सुदारसून एकाल देवाणट्यान लेखान इल्लेशे पयशे दितालो पूण पुरो सोण गेले पूण वो तरणाटो बिलकूल त्या आरब्याक सोडून न्हू बिलकूल येवना ताच्या सांगाताच रावलो आरब्या सांगाताच रावलो इतले पयशे उणे जाले ताका सांबाळ उणो जालो कांय ना पूण ताका बगल्यांक घाल म्हळ्यार हांव काम नासतना आसल्या वेळार ह्या धनयान ह्या आरब्यान म्हाका बऱ्या तरान पळोवन ताच्या कंपनीन म्हाका काम दिलें आस ये काम कर म्हणून त्या वेळार म्हाका कांय काम करूंक गतूना कळीत नासलें हांगा येवन इल्लें शिकलो ह्या 100 वर्सांनी हांव बरें शिकोवन वयर आयलो आतां कांय नासल्यार म्हाका काम दिल्ल्याक म्हाका ह्या धनयाक सोडून हांवें पयस वेचेंगी हांवें पयसो शेतगी अशें म्हणून ताका बगलें आनी हांव बिलकूल ह्या धनयाक सोडून वचोना म्हणून नवे थोड्यांक सांगाता काणून हाका कळीत आसलेल्यांक काम करतेत रावलो एक 5 ह्या कोरोनाच्या वेळारी सकाळांनी म्हळ्यार तूं खाल हें करताय कांय फावय कितलीं वर्सां जावन तुका 5 पयशे गोळा नाय तशें अशें म्हणून सांगलें जाल्यार वो बिलकूल धनयाक सोडून वचना म्हणलो ना धनी म्हजेर पाती येला हांव धनयाचेर पाती येलां हांव बिलकूल ह्या धनयाक सोडून हांव बिलकूल वचना म्हणलो आनी धनया लागींच रावलो धनया लागीं पातयेंनी रावलो आनी ते खाल देवणटो दितालो खाल देवणट्याचे अर्दे दिवंक सुरू केले कांय ना ताका तेंत करसाक धनी सेदायतालो आनी हाचे शॅर करतालो ताचे कश्ट तो आरबी जाल्यार हाका मोगान पळयतालो आनी ताणें बरें करून शॅर केलें आनी मोगाच्यान आतां कंपनी तिके तिके वयर येता आसा वो म्हणलो ना हांव काळोखांत आसां म्हणटालो आनी कोणें सांगल्यार हांव काळोखांत आसां म्हणटालो स्वाय एक दीस उजवाड येता म्हूण पाती येयलो तो आतां कंपनी इम्प्रूव जाता येता सोण गेले फाटी येता म्हणटात आनी थोड्या नव्यांक हाणें काणून कंपनी वयर हाडल्या आतां नव्यांक काडूंक जायना नव्यांक वो शिकोवन हाच्या सांगता मेळोवन काम करता येता आसा मोगाच्यान वो धनयाक पाती येयलो आनी धनी वो म्हळ्यार आतां हाणें सांगल्या बरी सक्कडी कश्टांचे खाल येताना हाणें धनयाक सोडून घालूं ना मोगाच्यान थोडे फाटी काजारी जिणेंत आमी पळयता एक व्हंकल न्हवरो चलवालो म्हणटाना न्हवऱ्या कडेन कांय ना व्हडली आस्त आसली व्हडलो बिजनस जालो आतां व्हडलो बिजनस आनी पुराक गेलो म्हणटाना व्हंकल न्हवऱ्याक सोडता आनी चलते रावता खंय दुसऱ्याच्या लागीं काजार जाल्ले धाकले आमच्या मदीं आसा चेडूं न्हवऱ्याक सोडटा आनी व्हंकल सोडून चलता थोडे फाटी एक व्हंकल न्हवऱ्या सांगाताच रावता ताचें पुरो वगडयल्यार हांव तुका पाती येतां आनी तुजो मोग करतां तुका पाती येतां तुका मोग करता म्हणून एक व्हंकल न्हवऱ्या सांगाताच आसता थोडे फाटी हांवें पळयलां ह्या जाग जावन न्हवरो व्हंकलेक कॅन्सर म्हणून रिपोर्ट आयलो आनी हांगा अर्द्याक ऑपरेशन आसा म्हणून आनी अर्द्याचें ऑपरेशन जावन तें पुरा जालां सकडी काडलां आतां म्हाका ही व्हंकल प्रेजर ना म्हणून न्हवरो कश्ट येताना सांडून सीदा गेलो दुसऱ्या कडेन काजर जाला थोडे फाटी न्हवऱ्या कडेन कांय ना म्हणून व्हंकल सांडून गेल्ले दाखले आसात पूण थोडे फाटी थोडे न्हवरे व्हंकलेक आतां कॅन्सर जालां आनी व्हंकलेक ऑपरेशन जालां म्हणटाना पयलेंच्याकय लोटसो मोग करचे न्हवरे आसात म्हज्या व्हंकलेन पयलें म्हाका मोग दिला आनी म्हाका सांबाळ्ळां भुरग्यांक सांबाळ्ळां म्हज्या आवय बापाय सांबाळ्ळां आतां अशें ऑपरेशन जाल्यारय तें म्हाका सोबीतच म्हणून त्या व्हंकलेचो दोडतो मोग सोडून केल्ले दादले आसात आमकां पळोवंक मेळटात
थोडे फाटी मोगाचे न्हू आमी कितलें मागता हे रगळे आमचे तावन व्हरू हे रगळे ह्यो दोशी म्हजे तावन काड ह्यो दोशी काड म्हणून देवा तुजी खुशी दाखय तुजी खुशी दाखय म्हजी दोशी काड म्हणून जायते फाटी आमी मागता देवा ह्यो दोशी काड म्हाका सोसूंक जायना देवा ह्यो दोशी काड तुजी खुशी दाखय ही दोशी काड हे रगळे राठावळी म्हजे तावन काड म्हणून हे रगळे म्हजे तावन ह्यो दोशी म्हजे तावन काड म्हणून मागता आनी मागल्या बरी दोशी चड जातात दोशी बिलकूल वचनात आनी मागणें करतना देव लागीं ना म्हणल्यार बरी बगता देवाचें आजारपण देव आसा म्हणलें कांय बगना दोशी आणकी सडटात दोशी सडटात तशें देखून ह्या वखता थोड्यांनी मागणें सांडिल्लें देव ना म्हणून मागणें सांडिल्लें 20,000 सांडिल्लें देवाक सांडिल्लें आसा भावार्थ सांडिल्लो आसा पूण जायते भाग्यवंत मनीस ह्या कश्टा नश्टा वेळी मागणें सोडून पिडे शिडे वेळी मागणें सोडून मागण्यांत धरून पिडा शिडा गुण जाता म्हणटना चड जाल्या एलर्जी इल्लीशी आसतना देवा लागीं दिंब्या पडोवन नोवेनां दिवन मिसां दिवन मागोवन पुरो जातना सगळ्या भायर आसली पोटार आयली पोटार येवन फाटीर हरद्यार आतां तोंडार खोरोज आयल्या जाल्यार देवाक मागणें करचें रावना मागणें देवा हें म्हजे वयली खाल्स काड म्हणून मागता म्हजे वयली खाल्स काड ही खोरोस काड म्हजे वयली एलर्जी काड म्हूण देखून मोगाच्यान जायते फाटी ह्या परिस्थित्यांत आमकां देवाचे उतार कितें सांगता म्हणून एक घडी पळया देवाचे उतार कितें सांगता म्हणून पवित्र पुस्तकांत जायती मागणी आसात प्रत्येक जावन कश्टा नश्टा वेळी मागणें आसा पिडे शिडे वेळी मागणें आसा झगडें झुजां वेळी मागणें आसा बरगळ सुखी दाड येवचे वेळी मागणें आसा त्या वेळी मागणी आसात कश्ट सांगून आपणाचे कश्ट आपणाचे दोशी आपणाचे जाल्ले रगळे हे सगळे सांगून मागण्या सांगल्यात ह्या मागण्या नंतर निमाणें कश्टांत तूं सांगाता आसाय देवा म्हणून इतले कश्ट येतना इतले नश्ट जातना ओली सुखी दाड म्हळ्यार 5 पयशे हातांत नात एक दांबडी हातांत ना 5 पयशे नात शेजारचें इतलें झगडें करून केस घालून दोस्तानाय देव आसा म्हणून ती म्हणटात शेजाऱ्यांनी जागो भितर घालून केस घालून एका वयर केस घालून तांकां दोशी दिताना ह्या दोशी मदें कोर्टाक घरा केस हातांतली गेलीच जागो गेलोच तूं आमचो जागो रेकॉर्ड आली आतां अशें करतात पयशे दिवन आनी अशें करतात म्हणटाना देव आसा म्हणची आसात पिडे शिडे वेळी मागणें कर देव आसा म्हणचें ह्या कश्टा नश्टा वेळी पिडे शिड्याचे मागणें झगड्याचें मागणें कश्टा नश्टांच्या वेळी मागणें बरगळाच्या वेळेन पिड्येंत मागणें अशी मागण्यांत आसतना 2 संगती आमकां मेळटात ह्या मागण्या नंतर कश्टांचें मागणें सांगून जाल्ल्या उपरांत म्हजे कश्ट सगळे सांगून जाल्ल्या उपरांत निमाणें ह्या कश्टांत तूं म्हज्या सांगात आसाय म्हणलें आयकूंक मेळना थोडे फावटी मागण्यांत थोड्या मागण्यांत आसा तूं म्हज्या सांगात आसाय देवा म्हाका देवा तुवें सोंड घालूं नाय कश्टांत सांगून जाल्ल्या उपरांत व्हडले पिडे शिडेचे दोशी सांगून जाल्ल्या उपरांत पूण तुजो आदार बळा दीक तुवें म्हाका सोंड घालूं नाय म्हणून मागण्यांत आसा पूण एका मागण्यांत तूं हेंडा कालें म्हळ्यार देवा तूं म्हाका तुवें सोंड घालाय तुजो आदार म्हाका ना म्हाका तूं दिसनाय तूं म्हज्या सांगात आसाय म्हूण म्हाका बोगाना तूं म्हज्या सांगाता नाय तूं म्हणटा बोगाना मात्र न्ही तूं म्हज्या सांगाता नाय बरवसो सांडला बरवसो नातना जैत म्हाका मेळना म्हणल्यार बरीत 2 किर्तनां आसात मोगाच्यान पवित्र पुस्तकांत 2 किर्तनांत पयलें किर्तन 30 आनी 9 किर्तन हांव मस्तपटी हांव एकलो म्हाका कांय इल्लोसो फ्री टायम आसा जाल्यार कांय करूंक ना जाल्यार हें किर्तन 30 आनी 9 हांव घडये कडेन वचतां 39 साम 39 आनी साम 88 मोगाच्यान आमी जातातलें ह्या वर्साक 2-3 फावटी दोनी किर्तनां आमी वाचल्यार भोव बरें हें प्रेयर द एंड टोन ऑफ द प्रेयर बरवसो आसा मात्र न्ही जैत जोडटा म्हणलें तातूंत आंसनात ह्या किर्तनांत म्हाका बरवसो आसा हांवें मागलें मेळटा म्हज्या मागण्या फळादीक जाता मागलो उपकार मेळटा म्हणलें तातूंत अंतना ह्या 2 किर्तनांनी ह्या 2 किर्तन
Psalm 39, Psalm 88 बायबलांत पवित्र पुस्तकांत आसा. हे सगळें घालें म्हळ्यार अकरेचे मागणे हातूंत अकरेचे उतार त्या मागण्याचे आखेर जाता. कशें म्हळ्यार 88 म्हजो काळोख सोड जाला, हांव काळोखांत आसा म्हूण. Psalm 39 सोम्या तुजें मुखामळ म्हजें तावन गुंडयलां म्हणून निमाणें एंड जाता. पयलें म्हणलें सोम्या तुजें मुखामळ गुंडयलें म्हणून, मागीर वळखाल्यार उतरली किर्तनां सोम्या तुवें पयलें म्हजें तोंड म्हजें तोंड काडलां हांवें वळवळटा, मागीर निमाणें तुवें म्हजो आस सांडून घालूं नये म्हणून उरलीं किर्तनां म्हणटात. हें Psalm 39 हे प्रत्येक म्हणटा घालून वता. सोम्या वळवळे सांगता, कश्ट सांगता, ताची बोगणां सांगता, याराणी ताका कितें केलें म्हूण सांगता, मरणाच्या रिस्के तो फोंडान पडला म्हूण सांगता, आनी तुवें म्हजें तावन तोंड गुंडयलें म्हणून मागणें एंड जाता. म्हळ्यार म्हाका भरवोसो ना, देव म्हजे सांगता ना, नांचच तो, हांगा नांचना, देवच ना म्हणून सांगता तो. आनी किर्तन 88 किर्तन 88 कितें सांगता म्हळ्यार सोम्या म्हजो काळो कुत्त भरलो. ह्या कश्ट सांगता तो, एका फाटल्यान एक कश्ट सांगता, आनी कश्ट सांगल्या उपरांत निमाणें सांगता म्हजो जीव सगळो आतां हांव काळोखांतच बरोवन गेलो म्हणून मागणें एंड जाता. काळो कुत्त म्हाका रेवड घाला म्हणून. सर्वेस्परा म्हज्या थाराणाच्या देवा, तो किर्तनकार कशें म्हणटा पळया मोगाच्यान, हे किर्तनाचे दिश्ट केल्या. किर्तन 88 Psalm 88 पळया. सर्वेस्परा म्हज्या थाराणाच्या देवा, दीस रात हांव तुका उलो मारतां. तुजे मुखार म्हजें मागणें फावो, म्हज्या उल्याक खाण दी. कित्याक हांव वायटा विघ्नान सांपडलां, म्हजो जीव पाताळा लागीं पावला. फोंडांत देंवतेल्या मदलो एकलो म्हूण हांव म्हाकाच लेखतां. सगळें बळ विरोवन गेलां, मनशा भशेन हांव जालां. मेल्ल्या मदें म्हाका सोडून दिला. संवार जावन फोंडांत पडलेल्या भशेन हांव जालां. असल्यांचो उडास तूं दवरिनाय गी. कित्याक तुज्या हातांतले ते भायर पडल्यात गी. फोंडांतल्या थाळांत, पाताळाच्या अंधकारांत तुवें म्हाका शेवटिलाय. म्हजेर पडला तुज्या रागाचो भार, तुज्या लारांनी तूं म्हाका बुडयताय. म्हज्या इश्टांक तुवें म्हजे सरचिले पयस केल्याय, तांकां म्हजो कांटाळो हाडलाय. बंदखणींत हांव आसां, भायर सरोंक म्हज्यान जायना. खंयची दुखीनी म्हजे दोळे मंद जाल्यात. दीसभर हांव तुका उलो मारतां सर्वेस्परा. तुजे समोर म्हजे हात विस्तारून हांव धरतां. मेल्ल्या खातीर तूं कितें विजमितां करताय? तुजी स्तुती करूंक सवळ्यो कितें उठोवंक शकतात? मेल्ले विजमितां करतात गी. तुजी स्तुती करूंक सवळ्यो उठोवंक शकतात गी. फोंडांत तुजो मोग कोण करता? तुजो मोग कोण वर्णिता? फोंडांत पडले तुजे सोमिस्त्रींत तुजे मोग वर्णितात गी. विनाशाच्या स्थानांत तुजें विश्वासीपण कोण परगडटा? कोण तुका वाखणटा? अंधकारांत तुजे विजमिताचे वळो कोणाक आसा? विसाऱ्याच्या देशांत तुजें नितिवंतपण कोणाक कळीत आसा सोम्या देवा? पूण हांव तुका उलो मारतां सर्वेस्परा. सकाळीं फुडें म्हजें मागणें तुजे मुखार पावता. कित्याक तूं म्हजो तिरस्कार करताय? कित्याक तुजें मुखामळ म्हाका लिपयताय? म्हज्या तरणाटपणांतल्यान हांव निर्भागी. तूं म्हजे सक्कडी इश्ट. म्हजे तावन तुवें पयस केलाय. आतां काळोख मात्र म्हाका उरला. म्हज्या इश्टांक तुवें पयस केलाय. आतां काळोख म्हजो इश्ट जाला. थंय एंड जाता हें मागणें. मोगाच्यानो कशें हें मागणें आखेर जाता पळया. म्हज्या इश्टांक तुवें पयस केलाय आनी काळोख म्हजो इश्ट करून तुवें दिलाय. काळोखूच इश्ट म्हजो आतां. दुसरो कोणी ना. तूं उजवाड पयस जालाय. म्हजे इश्ट मंत्रां कुटाम सगळें पयस जालां. आतां हांव काळोखांत बुडलां. काळोखूच उलयलें इश्ट. हांवें उलयलें काळोखा कडेन. काळोख म्हळ्यार सलवणी. काळोखूच म्हजो इश्ट म्हणून हांगा हें मागणें आखेर जाता. कश्टां दुखांचें मागणें हांगा आखेर जाता. कसलें मागणें? काळोखांत आखेर जावचें मागणें. कसलें मागणें? बरवोसोच ना, जैतच ना, मुखार आशा एक वयर देंवची आशाच ना. हें जायतें शिकयता मोगाच्यानो. जायतें हें किर्तन जायत्यो संगती शिकयता. जायत्यो संगती आमकां शिकयता. पूण 4 मुख्य संगती आमी शिकल्यार आमचें जिवन नंदन जायत. तें किर्तन बरयल्याचें, तें बरयणाऱ्याचें
ते बराप सार्थक जायत. पवित्र पुस्तकाचे वांज्यालाचे उतार म्हज्या जिणेंत सार्थक जायत. ह्यो 4 संगती. पयल्यो संगती काय म्हळ्यार भावार्थी क्रिस्तांवांक काळोख लांब अवधेक आसता. काळोख डार्कनेस लास्ट फॉर ए लाँग टायम. काळोख उरता. जर तर तूं नीज क्रिस्तांव जाल्यार तुज्या जिणेक आयलो, तुज्या जिणेक काळोख येना म्हणून ना, तो काळोख आयिल्लो लांब अवधेक रावता. भावार्थान बरयल्लें काळीज जर तुजें क्रिस्ती जिवीत भावार्थान भरलां जाल्यार हो काळोख चड तेंपाक काळोख उरता. तुका आयिल्लो कश्टांचो काळोख, नश्टांचो काळोख, पिडेचो काळोख आयला जाल्यार कसलो काळोख येवं दी, तो काळोख हांव भावार्थांचो घेता म्हणून न्ही, तो उरता. सांतांच्या जिणेंत काळोख उरला, लांब अवधेक उरला. देवा तूं म्हाका राखताय, ह्या काळोखांत तूं म्हाका राखताय म्हणून तांची कंतीक तांच्या मागण्या अंड जाता. हें पयलें. काळोख उरता लांब अवधेक. तर तो नीज क्रिस्तांव जिणेंत जियेताय जाल्यार काळोख तुज्या जिणेंत उरता. एक. दुसरें, काळोखाच्या की बरो जागो दुसरो ना लिसांव शिकोवंक म्हणून तुका समजता. बरें लिसांव जिणेक जाय जाल्लें लिसांव शिकायचें जाल्यार तुवें आस्त समृद्धी आनी पुराव मागलें मेळ्ळ्या वेळार तूं कांय लिसांव शिकनाय. तुवें लिसांव शिकयचें जाल्यार ह्या काळोखाच्या कश्टाच्या काळोखांत, नश्टाच्या काळोखांत, पिडेच्या काळोखांत शिकिल्लें लिसांव आपलें तें महा लिसांव. ह्या लिसांव परस दुसरें लिसांव ना. काळोखाच्या परस दुसरो जागो ना लिसांव शिकोवंक. हें दुसरें लिसांव. तिसरें लिसांव हें किर्तन आमकां सांगता जाल्यार म्हळ्यार काळोखांत ए पर्सन ऑफ ग्रेटनेस उब जाता. ए पर्सन ऑफ ग्रेटनेस उपजोवचो हांव काळोखाची तो काळोखांत तो लांब अवधेक काळोखांत तो सांपडल्या वेळार त्या काळोखांतल्यान भायर येतना ए पर्सन ऑफ ग्रेटनेस उब जाता. महान व्यक्ती जावन भायर येता काळोखांत आसलो मनीस. चवथ्यांक लिसांव खालें म्हळ्यार डार्कनेस कॅन बी रिलेटीव. हो काळोख थोड्या तेंपाक मात्र, लांब अवधेक आसूं पुरो. एक नमणेचो रोत्तू काळोख, तो काळोख म्हणना, एक नमणेचो काळोख येता आनी तो काळोख चलता. तो काळोख गेल्ल्या उपरांत तुका कळटा देव तुज्या सांगात आसलो म्हूण. हांव मागतां तूं म्हजो सांबाळणार म्हूण देवा. ह्या व्यक्तीक कितें जालें म्हूण आमकां कळना. तो पयलें म्हणटा तो मागता तूं म्हजो सांबाळणार म्हणून, पूण ह्या व्यक्तीक काल जालें म्हणना. तो उलयता देवा कडेन वक्ती, देवा तूं म्हजो सांबाळणार म्हूण सुरू करता मागोवंक. मागणें हें मागणें करतना ताका काल जालें, खल एक नमणेचो कश्टांचो काळोख हो, कश्टां नश्टांचो कसलो काळोख हो म्हूण तो सांगना. सगळें सांडून गेलें म्हूण कळटा. ताचे कडेन आसलें पुरो ताचे इश्ट सगळे सांडून गेले म्हूण तो घडये घडये सांगता. इश्ट मंत्र तुजे सांडून गेले म्हूण तो सांगता. तो मरण फेस करता. मरणाच्या थडी पावला. मरणाच्या थडींतल्यान उठोवन तुका सवळी तुका अर्गां वगळाप दिता गी. तुवें म्हाका अर्गां वगळाप दिवच्या मनशाक ह्या काळोखांत घालें जाल्यार काळोखांत आसले पणांत आसले मनीस उठोवन तुका स्तुती करतात गी. म्हजें हांव स्तुती तुका नाका गी म्हणटा तो. म्हळ्यार तो मरणाच्या थडीक पावला. मेल्यार ताका कोण स्तुती करी तुका म्हणून तो म्हणटा. देवा मेल्ले तुका महिमा दितात गी. देवा पाताळांत आसले तुका महिमा दितात गी. पाताळांत हांव तुका अर्गां वगळाप दितात गी. मेल्ले तुका महिमा दितात गी म्हूण तो स्वस्थ करता. तो मरणाच्या रिस्केर आसा म्हणलें स्वस्थ करता. तो बेड्डार आसा, मरणाच्या रिस्केंत हांव हें बरयता. तो ताचें प्रॉब्लेम, ताचे समस्ये कसले गी म्हूण आमकां कळना. कसल्या वरी पडोवन तो ह्या कश्टांत वळवळटा म्हूण आमकां कळना. पिड्येंत गी या नश्ट जाला गी, खंयच्या डिप्रेशनाक गेला गी, कालें आमकां कळना. तें कळना. ताची परिस्थिती आमकां कळना. पूण तो भायल्यान कश्ट भोगता. कठीण भायले कश्टाची परिस्थिती, घरची परिस्थिती, ताची दुडवाची परिस्थिती गी, ताचे वेव्हार गी, ताचें बिझनस गी आनी ताचें लायफ गी, ताचो संबंद गी, भायल्यान तो बारी ती परिस्थिती, कश्टांची परिस्थिती, काळोखाची परिस्थिती, तो कठीण काळोख भोगता. भायल्यान मात्र न्ही, ताच्या काळजा भितरी, ताच्या आत्म्या भितरलो काळोख तो कठीण भोगता म्हणून आमकां कळटा. तें वाचतना आतां हांवें एकटें वाचलें, तुमी परतून वाचल्यार ताच्या भितरी ताका मोती भितरी काळोख आसा, काळजा भितर काळोख आसा, जिणे भितर ताच्या आत्म्या भितर काळोख आसा म्हणलें आमकां भोगता मोगाच्यान. थोडे फावटी भायल्यान कश्ट नश्ट सलवणी तपासणी तपासणी भायल्यान येतेच आसा, पूण काळजा भितर देवाचें शांत समाधान रास करता. देवाचें आजारपण तो भोगता काळजा भितर.
बैलान कितले कश्ट आयल्या रे. मादर तेरेसा बैलान मस्त कश्ट मेळटात. भितर ती देवाची बुजवण, देवाची काकुळत, देवाचें आजारपण, देवाचें शांत समाधान ती भोगता आनी बरी एक न्हीद काडटा. हांगा तशें न्ही मोगाच्यानो, पूण हांगा तशें ना. भितर तो भायर खरी परिस्थिती की तशीच भितर काळोखाची परिस्थिती ताका. भायर नश्ट, भायर दूख जाल्यार भितरली ताका दूख आहा. कळ्ळें म्हूण कळना तो सांगना. तो देवा लागीं राग करता. देवाक तो तिरस्कार जावन उलयल्या बरी करता. देव तिरस्कार केल्ल्या बरी तो उलयता. आनी निमाणें तो काळोखांतूच उरता म्हणटा. हांव काळोखांतूच उरलो हांगा म्हणटा. तर तो कितें शिकयता आमकां? हें किर्तन आमकां कितें शिकयता? कहलें मागणें हें किर्तन शिकयता. हांव काळोखांत उरलो म्हणटा. तो देवाक आयलो म्हणटा कंप्लेन करता. तुवें म्हाका कांय गोमो करूं तूं ना म्हणटा. म्हजे जिणें नांत म्हाका भोगोना म्हणना. तूं आसाय पूण तूं आसलो म्हाका भोगना म्हणना. तूं नांत म्हणटा. ह्या परिस्थितीन तूं नांत नाय. म्हाका खाण उडयलाय तुवें म्हूण सांगता तो. काळोखांत घालून उडयलाय म्हूण सांगता. तो कालें शिकयता म्हाका हें किर्तन कालें शिकयता. कहलें मागणें शिकयता. तूं कितें मागताय देवाक पातयेताय गे. तो सोडून धाड म्हणून तो विश्वासताय गे. तर कश्टां परिस्थिती येता न्हू सोडून दितना लांब काळ तुका कश्टांतल्यान भायर येवंक जायना. लांब अवधेक तुका काळोख, कश्टांचो काळोख तुका सोडून वचना. देवाक तूं पातयेताय तर, देवाक तूं सोडून धाड म्हणून विश्वासताय तर, देवाचेर तुवें भार घालाय तर, देवा लागीं तूं आसायताय जाल्यार तूं तेन्ना तुका कश्ट येता जाल्यार ह्या कश्टांत ती देव तुका सोडून घालना. कितलो लांब काळ देव तुका सोडून वचना म्हूण तूं बगताय. ह्या कश्टांच्या वेळार दोन संगती, कश्टांच्या काळोख वेळार दोन संगती आमी हांगा पळयत. एक, तुवें म्हाका सत्राय दिल्याय देवा, तुवें म्हाका एच्चरिके दिलाय, सत्राय दिलाय, एक वॉर्निंग दिलाय देवा म्हूण हांगा कळोवन येता. हेवटी कळटा. दुसऱ्यांक जालें म्हळ्यार हांगा देवाची काकुळट दिसता. देवाची काकुळट आमकां हांगा दिसता. कित्याक म्हळ्यार आमी थोडी लेखतांव, आमी थोडे फावटी लेखतांव घाले म्हळ्यार आमी बरीं क्रिस्तांवां, आमी देव मस्त मागणें केलां, आमी बरें केलां, थोड्यांक इल्लेशें देवाच्या नांवान इल्लें बरें केलां देखून आमकां कितेंय वायट आमच्या लागीं येना. कित्याक आमी बरीं क्रिस्तांवां. आमी मागणें म्हणटाव, कोंत गळ्यान घालतां, बेंतीन गळ्यान घालतां, तेर्स म्हणटां, आमी बरीं क्रिस्तांवां म्हूण आमी लेखतां. आमकां आमी म्हणटां आमी बरीं क्रिस्तांवां म्हणटां. आमी बरीं क्रिस्तांव देखून आमकां थोड्यांक कितल्या जाणांनी म्हजे कडेन विचारलां आमी बरीं क्रिस्तांवां देखून हांव बरो मनीस देखून म्हाका आनी मुखार कश्ट ती येनात. हांव कश्ट येनात. हांव क्रिस्तांव बरो, हांवें कांय वायट करूं ना देखून म्हाका कश्ट कित्याक बिलकूल म्हाका कश्ट येनात म्हूण थोड्यांनी म्हजे कडेन म्हळां. मोगाच्यानो तुज्याकी म्हज्याकी बरो एकलो आसा हांव जाणा. तुज्याकी बरो म्हज्याकी बरो एकलो आसा. ताका तुज्या प्रास म्हज्या प्रास वर्ते कश्ट ताका आयल्यात. ताका बेड ऑफ रोजस मेळोनात. फुलांची गजरी ताका न्हिदोंक मेळोना. तो वळवळ्ळा, तो कळवळ्ळा. ताच्या आंगार मार पडनातली एक जागो ना. ताचें काळीज फापसून भायर घालां, रगत आनी उदक भायर येयलां. तो कोण तो स्वामी जेजू क्रिस्त, नीज देव, संवसाराचो तारोक, सोडून धाड. तुज्या प्रास म्हज्या प्रास कितलो गे बरो. देवाचेर ताणें परिपूर्ण विश्वास दवरलो. देवा खातीर तो जियेलो आनी देवा खातीर ताणें सगळें केलें. देवाची मंडावळ जारी केली. पूण ताका बेड ऑफ रोजस मेळ्ळें गी. फुलांच्या गजरेर, गुलाबांच्या गजरेर तो न्हिदलो गी. ताणें कुर्सार तो वळवळ्ळो. ताणें ताका तें रिजेक्शन मेळ्ळें, ताका तिरस्कार मेळ्ळो, ताका टॉर्चर मेळ्ळें. टॉर्चर केलें ताका. ताचें जिवीत पिड्ड्यार केलें. ताका कश्टांनी मारलें. तोच स्वामी जेजू क्रिस्त कश्ट, टॉर्चर शिकलो. हेरांत हांव तिरस्कार अणभव केल्लो. स्वामी म्हणटा जुवांच्या वंजेलांत 16 अध्याय, हांव तुमचो मेस्त्री, हांव तुमचो स्वामी. जर तर हांवें हे कश्ट वळवळ्ळे जाल्यार तुमी म्हजे फाटलावदार. तुमच्या मेस्त्रीन आनी स्वाम्यान हे कश्ट वळवळे सोंसले जाल्यार हो संवसार तुमचोय द्वेश करतलो, तुमकांय कश्ट दितलो, तुमकांय कश्ट राखण आसा म्हणून स्वामी सांगता. जुवांव जॉन चॅप्टर 16. मोगाच्यानो सूख, आशा, फॉल्स एक्सपेक्टेशन आमी दवरून येता. फॉल्स एक्सपेक्टेशन. हांव बरो क्रिस्तांव देखून आमचें एक्सपेक्टेशन घालें, म्हजी आशा घालें. म्हाका कांय काळोख येवं नजो, कश्टांचो काळोख येवं नजो, पिडेचो काळोख येवं नजो, नश्टाचो काळोख येवं नजो, दुस्मानखायेचो काळोख येवं नजो. पुरा म्हाका बेड ऑफ रोजस म्हाका बांदून दवरली बुती.
म्हाका बांदून दवरली बुती बेड ऑफ रोजस म्हळ्यार फुलांची गजरी, म्हाका फुलांची गजरी, फुलांच्या वयर तितली सॉफ्ट गजरी, म्हाका कांय कश्ट ना, पाट दुकाना ताचे वयर न्हिदचें हांवें. फॉल्स एक्सपेक्टेशन, सूख आशा दवरून काडोवची, सूख आशा अतिआशेक केवड म्हणल्यार बरी फॉल्स एक्सपेक्टेशन आमी दवरून काडयता. आनी हांव सोम्याक फाती येता, म्हाका तो दुखयना, म्हाका सगळें मागलें मेळटा, मागण्याचो फळ संपूर्ण मेळटा, म्हाका कश्ट येनात. हांव क्रिस्तांव, हांव मिसाक येता, हांव कुमसार जाता, मागणें म्हणटा, सकाळ संजेर बायबल वाचता, हांव बरो क्रिस्तांव. देखून हांव एक्सपेक्टेशन, फॉल्स एक्सपेक्टेशन, म्हाका पिडा शिडा येना, दूख येना, कश्ट वळवळ येना म्हणून. पूण जेजूक जाल्ल्या बरी म्हाकाय बिलकूल जावचें ना, कित्याक हांव फॉल्स एक्सपेक्टेशन दवरून भोंवता. हें पवित्र पुस्तक आमकां शिकयना, हें पवित्र पुस्तक आमकां सांगना. तुज्या देवाचेर विश्वास दवरल्या क्षणां, देवाचो मोग केल्या क्षणां, देवाचें मागणें केल्या क्षणां आमकां कांय दूख येना म्हूण तो सांगता म्हणल्यार तें बिलकूल हें फॉल्स एक्सपेक्टेशन. सांत रिता आमकां बरी, सांत तेरेज, अविलाची सांत तेरेज आमकां बरें लिसांव शिकयता. ती सांगता, सांत तेरेज सांगता काले म्हळ्यार एक दीस तिका कश्ट वळवळी येना म्हण येता, काळोख 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 ती बगता. ह्या काळोखान ती देवा लागीं विचारता, सोम्या हांव इतलो तुजो मोग करतां, म्हज्या सगळ्या काळजांत हांव तुजो मोग करतां, तुका दुखोव नजो म्हूण सकाळीं हांव सांजे म्हणसर वत धाडटा म्हणटा ती भितरली माद्र, अविलाची सांत तेरेजा भितरली माद्र. हांव तुका सकाळीं हांव सांजे म्हणसर रात पर्यंत सगळी दीस रात तुका मोग करतां, तुका दुखोव नजो, खंयच्या संगतीन हांव तुका दुखोवचो वत धाडटां, म्हाका वो काळोख तुवें दिलाय म्हूण, हे कश्ट वळवळे म्हाका सोद, तुजें आजारपण म्हाका बगना म्हूण ती वळवळटा ती. आनी जेजू ताजळा म्हणटा, तिका एक जाप दिता, जेजू दिश्टी पडोवन तिका सपनान दिश्टी पडोवन म्हणटा, तेरेजा, म्हज्या मोगाच्या तेरेजा, तूं म्हजें इतलें मोगाचें, तूं म्हाका इतलें मोगाचें, तूं म्हजो इतलो मोग करताय, म्हज्या मोग करतेल्यांक हांवें कश्ट दिनासतना आनी कोणा दिवचें म्हूण. तक्षण ती जेजूच्या पांयां पडटा, हांव स्विकार करतां तुजें कश्ट, तुज्या मोगा पसत म्हूण. ताच्या मागीर ते जिणेंत ताच्या वर ते कश्ट आयले, ताच्या वर तो काळोख आयलो, कश्टांचो दुखीचो काळोख तिचेर देंवोन आयलो. एक दीस म्हण ती रडोवन, सोम्या म्हाका सांडूना म्हणून देव म्हजे सरच्यान आसा आमी ती बगता. जेजूचेर पवित्र पुस्तक सांगता, जेजू बिलकूल सांगना की आमकां कश्ट जेजूचेर फातयल्ल्यांक, खऱ्या क्रिस्तांवांक, बऱ्या क्रिस्तांवांक, बरें करतेल्यांक कश्ट येना, तूं दूख येना म्हूण बायबल बिलकूल सांगना, सोमी सांगना. पवित्र पुस्तक असलें चिंताप, हें अहलें चिंताप पवित्र पुस्तकांत विक्रापाक दवरुना. आमी पयशांतावन काडून आमच्या माट्यान घालया म्हणून अहलें चिंताप विक्रापाक दवरूंक ना पवित्र पुस्तकांत. हें आमी जाणा जायचें, खऱ्या क्रिस्तांवान जाणा जायचें. आमचे अर्दे कश्ट वळवळे, आमची दूख, आमचो अर्दो काळोख, आमचे अर्दें देदेस्पर येवचें फॉल्स एक्सपेक्टेशन, फॉल्स सूख आशा आमच्या काळजांत दवरपाची, खरी आशा. हांव बरी क्रिस्तांव, मागणें म्हणा, इगर्जेक येता, कुमसार जाता, कुमगारखाण येता, देखून म्हाका कश्ट येनात, म्हाका पिडा शिडा येना, हांव कश्टांच्या पिडेस्ताच्या वयर कश्ट आनी प्रपोंदा, हांव ना, म्हाका बेड ऑफ रोजस, फुलांची गजरी म्हाका बांदून दवरली बुती म्हूण आमी चिंता. फॉल्स एक्सपेक्टेशनां अशें चिंताप आल्या वरवीं आमचे सड्ड आमचे कश्ट वळवळ येवचे ह्या फॉल्स एक्सपेक्टेशन म्हणून क्लिनिकल सायकॉलॉजी सांगता. सेवाक दनयाच्या की व्हरतो न्ही, दनयाक कश्ट आयल्यात, आमचो धनी सोमी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी वळवळला, ताचे सेवाक आमी आमच्या दनयाच्या वयर न्ही, आमकांय कश्ट येतले म्हूण ताणें सांगलां. तूं काळोखांत लांब आवदेक आजुनूय बरो क्रिस्तांव जावयेत, तूं बरो क्रिस्तांव जावयेत, तुका काळोखांत लांब आवदेक आसल्यार आजुनूय तूं बरो क्रिस्तांव. काळोखाची तुका काळोखाची आवदी निजाकी बरो जाणा, बरो वेळ देवाच्या कृपेची जिणी जियोवंक तूं जाणा, तूं जागो जा, तूं जागो जा, बरो जागो जा, बरो जाणा जा. कित्याक म्हळ्यार काळोखाची ती लांब आवदी आहा पळय, तो बरो वेळ, बरो जागो, एक बरो जागो. तूं थोडे फावटी त्या पुण्यक्षेत्राक येताय, ह्या पुण्यक्षेत्राक येता, बरो जागो म्हूण चिंताय, बरो जावंक. तुका बरो जावंक बरो जागो, बरो टायम, थोडे खरेंच बरो टायम म्हणटात, बरो वेळ, बरो जागो, ही लांब काळोखाची आवदी देवाच्या कृपेची जिणी जियोवंक. हें दुसरें आमचें आयचें दुसरें, देवाच्या कृपेची जिणी जियोवंक बरी आवदी म्हूण सांगल्यार हे काळोखाचो वेळ, काळोखान गेल्ल्या त्या क्षणाक कश्टांचो काळोख, नश्टाचो काळोख येताना देवा लागीं तुजी जिणी समृद्धी करूं आनी कृपेची जिणी जियोवंक
वो बरो वेळ म्हणून सांत भाऊ सांगतात. वो किर्तनगार सांगता आनी विचारता, थोडीं सवालां तो विडा विचारता, मरण पावल्ले तुका वाखाणटात की देवा? फोंडात हांव तुका स्तुती करतात की देवा? कोणी उठोवन तुजी सवळे उठोवन तुजी स्तुती गीत गायता गी तुका वाखाणटा गी, तुका वगोळटा गी, तुका वर्णिता गी? तुजे विश्वासीपण देस्वाट, तुजे विश्वासीपण देस्वाट सर्वनाशा सत्यानाश जाल्ल्या कडेन दिसता गी. देस्वाट जाल्ल्या कडेन, सर्वनाश जाल्ल्या कडेन, सत्यानाश जाल्ल्या कडेन तुजें विश्वासीपण तूं म्हाका फातयेन असो म्हण दिसता गी. कित्याक हे सर्वनाश म्हाका धाडलाय? कितें देस्वाट म्हजेर गेल्याय? कित्याक म्हाका सर्वनाश केलाय? तूं म्हाका विश्वासी म्हूण हांवें हांगा फातयोंक जाता गी, ह्या जाग्यार फातयोंक जाता गी. मोगाच्यानो आमी रागान ताचे बरीत ह्या किर्तनगारा बरीत देदेस्पर जाता हांव. हे किर्तनगारा देजस्पर जाला, देदेस्पर जावला. ताचे बरी आमी देदस्पर जाता हांव. थोडे फावटी कश्टाचो काळोख आयिल्ल्या वेळार हें साहज. हांवें मस्त फावटी कश्ट सोसूंक जायनातल्या वेळार देदेस्पर जाल्लो आसा. आमी ह्या जाग जावन आमकां नाना तरेचे कश्ट मेळटात ह्या रांत हांव. आमी आशेल्लें रिजल्ट आमकां येना. आमी खंय आसा जें कितें करूं आशेता आड पांय दिवन आमकां काळोखान घालतात. कितेंय करूंक जायना. कोण तूं फातयलोय तोच तूं विरोध रावतात, तुजे वयर रावतात. बरें करूंक सोडिनात. तांचो फायदो उठयतात. हेणें ते फायदो उठयतात. फातयल्ले मनीस फायदो उठयतात. तांचें बरेंपण, तांचें एक पावंड मांस तांकां जायचें. निस्वार्थ सेवा तुका करूंक सोडिनात. तेन्ना तुका काळोखान बुडल्या बरी जाता. काळोखूच म्हजो बरो फ्रेंड, वत्तू काळोखूच म्हजो फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड इज डार्कनेस म्हणून आमकां बगता. काळोख म्हजो बेस्ट फ्रेंड जाला म्हणून आमकां बगता. देखून बायबलांत तो म्हणटा काळोख म्हजो बेस्ट इश्ट जाला. म्हजो बरो इश्ट म्हळ्यार ताका देव देदस्पर जाल्ल्या मनशाक अर्थ करता. मोगाच्यानो हें मागणें. देव देदस्पर जायना. देव आमकां देदेस्पर जाल्ल्यांक तो आमकां बरें अर्थ करता. देवान हें मागणें पवित्र पुस्तकांत ताणें घालां. हें आसूं दी किर्तन म्हूण ताणें घालां. ताणें बरयलो, बायबल बरयलो देवान. मनशाच्या हाता वयर ताणें हात दवरून बरयल्लो. देखून देव हें किर्तन देवान बरयल्लें. आसूं दी म्हणून बायबलांत निमाणें काळोखूच म्हजो इश्ट देंवतो ना म्हणलें किर्तन मागणें समेत ताणें बायबलांत घालां, देवान घालां. देव सांगता तो सारकें मागना जाल्यार हांव ताचो देव म्हूण देव सांगता. तो मागना जावं पुरो. तूं सेल्लीबाई मागना, लिल्लीबाई मागना, बिज्जूबाई मागना, तेज्जूबाई बरें मागना, आनी जिल्लाम बरो मागना, आनी डोलप्यां बरें मागना, सिपऱ्यां बरो मागना, आनी रवी बरो मागना, तेजस बरो मागना, बुल्लां बरो मागना, पावलां बरो मागना, पेद्रा मागना. पूण देव हांव बरो देव, हांव अर्थ करचो देव म्हणटा. हांव देव म्हणटा, हांव तसो देव, हांव तसो देव, हांव तुजो देव. हांव बिज्जूबायचो देव, तिज्जूबायचो देव, हांवें खरमेणबायचो देव, लिलीबायचो देव, पावलामाचो देव, सिरिलामाचो देव, लोरयामाचो देव. हांव सगळ्यांचो देव म्हणटा. हांव तसो देव. तूं आमी पयस केल्यार देव आमचो देव. देव तुका आनी म्हाका सांगता हांव तुजो देव. हांव देव न्हय. तुवें हॅप्पी फेस हांव संतोशाच्या मुखामळ हांवें दाखयल्या वेळार न्हय हांव तुजो देव त्या दाळा मात्र. या तुवें म्हाका उतरान व्हडलीं व्हडलीं उतरांनी पुगारचीं उतरां म्हळ्यार म्हाका त्या दाळा मात हांव तुजो देव म्हणलें न्ही. तुवें सगळें बरें केलां, बरें उलयलां, बरें करताय त्या दाळा मात हांव तुजो देव न्ही म्हणून चिंती नाका. त्या दाळा मात हांव तुजो देव न्ही. हांव त्या दाळ तो मात्र देव न्ही. हांव कुरपेन भरिल्लो देव, कुरपेची देण्यांनी वतुल्लो देव. हांव कुरपेचो देव म्हणटा. हांव कुरपेचो देव, हांव कुरपेचो देव. तुवें पुगार तेन्ना तूं बरें तोंड दाखयतना हांव देव तो देव मात्र न्ही. तुवें बरें उलयतना बरें करता तुका दिसता म्हळ्यार तो देव मात्र न्ही. हांव कुरपेचो देव. देखून तुजें बरेंपण कर, तुजेंतल्याक दवर. तुजें सोबीत मुखामळ आसूं दी तुजे कडेन, तुजीं बरीं बरीं उतरां आसूं दी तुजे कडेन. पूण तुज्या बऱ्यापणा लागून, तुज्या उतरां लागून, तुज्या बरीं करण्यो पळोवन हांव देव म्हूण चिंती नाका. हांव कुरपेचो देव. ताच्या वयर हांव कुरपेन भरिल्लो देव. कुरपा म्हळ्यार कितें? हांवें बरें सुकोवन पडल्यार देव मोगाळ म्हाका बगसून ताच्या लागीं हाडटा. तो कुरपेचो देव तो. हाव लिबरेटींग दॅट इज.
देव कृपेचो देव म्हज्या बऱ्यापणा लागून न्ही म्हज्या उतरांक न्ही हांवें व्हडल्यो व्हडल्यो करण्यो केला म्हणी हांव कृपेचो मनीस म्हणून न्ही हांव भाग्यवंत मनीस म्हूण तो देव न्ही बागर तूं कृपेन भरिल्लो देव म्हळ्यार म्हज्या सुखी वेळारी तो म्हाका ताचे कृपेन नितळ करन म्हाका परिशुध्द करन म्हज्या लागीं आसो देव तो म्हण दाखयता हें कितलें हांव मातशें लिबर्टी हें चिंत आसतना आमकां कितली सोडवण मेळटा कितलें सुडकां मेळटा खड बंदडेत हांव सुडकां मेळटा सड बांदपा सात हांव सुडकां मेळटा सड बंदडेत हांव सुडकां मेळटा हांव 10 वांट्यांनी देव कृपेवंत म्हूण हांव शिकलो मोगाच्यानो 10 वांट्यांनी हांव शिकलो 100 वांट्यांनी हांव शिकलो देव कृपेवंत म्हणून शिकलो हांव म्हाका कश्ट आयल्या वेळार म्हाका नश्ट जाल्ल्या वेळार हांव कांगाल जाल्ल्या वेळार काळोखान म्हाका रेवड घाल्ल्या वेळार हांव शिकलो देव कृपेवंत देव त्यो म्हज्या बऱ्यापणाचेर लाभ दवरना या म्हज्या बऱ्या वगळसून ताका स्तुती करी म्हणजे ताचेर लाभ दवरना तो कृपेवंत देव ताच्या कृपेंत हांव बरो जाला कश्ट नातिल्ले हॅप्पी दिसांनी न्ही देव कृपेचो सागोर म्हूण बगचें कश्ट नातिल्ले हॅप्पी दीस सुखाळ दीस संतोशाच्या दिसा सुखाळ दिसांनी मात तो कृपेचो सागोर न्ही म्हज्या कश्टां नश्टांती तो कृपेचो सागोर मोगाच्यानो तिसरो आयच्याचें तिसरें लिसांव आमी ह्या किर्तनांत हांव शिकचें म्हळ्यार काळोखांत काळोख जावन आसा बेस्ट प्लेस टू बिकम ए पर्सन ऑफ ग्रेटनेस काळोख जावन आसा बेस्ट जागो एक तूं महान व्यक्ती जावचो एक व्हड मनीस जावचो तुका व्हड मनीस जावंक जाय की एक व्हड व्यक्ती तुका जावंक जाय की काळोख तूं बगताय पळय रिणाचो काळोख ह्या कश्टांचो काळोख ह्या पिडेचो काळोख ह्या दुस्मणगायचो काळोख तूं एका नमणेचो काळोख बगताय भायलो परिस्थिती मात काळोखाची न्ही भितरी तुज्या काळोख बगताय आत्म्या भितर कुडी भितर तुज्या मोती भितर काळजा भितर तूं काळोख बगताय पळय ती परिस्थिती मोगाच्यानो तुका महान व्यक्ती करता त्या काळोखाच्या परिस्थितींत तुवें देवाचो हात घट्ट धरलोय जाल्यार पातयेनी घट्ट दवरली जाल्यार देवाचो मोग तुवें सांडूनाय जाल्यार देवाक तुवें नियाळ्ळोय जाल्यार तूं बेस्ट व्यक्ती जावन भायर येताय बरो व्यक्ती जावन येताय किर्तनगार सांगून वचो जाल्ल्यो संगती देवाक तो सांगता ताणें सांगून वचो किर्तनगारान त्यो सांगता हें अर्थ करचें जाल्यार आमी जॉबाच्या बुकाक ह्या मोगाच्यान उडासाक येता आमी जॉबाचो बूक मस्तपटी वाचला तुमकांय उलो दिता वाचा तुमी जॉबाचो बूक वाचा जॉबाचो बूक जॉब कालें म्हणटा म्हळ्यार सैतान देवा सांगता देवा जॉब म्हणटाय तूं जॉब एक भाग्यवंत मनीस म्हणटाय एक देवत मनीस म्हणटाय एक तुका विधेय जाल्लो मनीस म्हणटाय तूं बऱ्या काळजाचो म्हणटाय बावडटी मनीस म्हणटाय तो एक बावडचो व्यक्ती म्हणटाय ताका कित्या देवा तूं ताका बावडचो व्यक्ती म्हणटाय कित्याक म्हळ्यार जॉबान विचारलें सगळें मागिल्लें सगळें तो कितें विचारता तें तूं सवलत्यो ताका दिताय सवलत्यो ताका दिताय विचारल्यो सवलत्यो ताका दिताय देवा तुका तो सगळ्या दिसा तूं ताका सगळें दिताय हर एका दिसा ताणें मागिल्लें तूं दिताय कांय ना म्हणून तो तुका विधेय जाता तुका ओबिडियंट आसा तुका तो मस्तू सॅक्रिफीस भेटयता सकाळींचो मागण्याचो सॅक्रिफीस सांजेर आनी एक वोंबलियो असो सॅक्रिफीस तुका भेटयता तो तुका मागणें करता रदन करता तुका ओगळचिता तुका वाखाणटा तूं ताका शांती समाधान दिताय तूं ताका आशिर्वाद देण्यांनी भरताय देखून तो जाता जॉब ताचो स्वामोग करता ताच्या स्वामोगान भरला तो ताचो मोग तुजो मोग ताका ना तूं दिताय देखून तुका पगारता आतां बिजनसमॅन तूं ताका बिजनस दिताय तो वयर तुका पगारता तो मनीस तुका बरें करता तूं पगारताय तूं पगारल्यार बरें करता तो देखून तो पगारता तूं विचारलें दनयान दिसतालें परत दिल्यार कामागार बरें पगारतात पळय तूं तांकां दिवचे येयले तांकां इल्ले कश्ट दी तांकां इल्ले नुस्तें कामागार तुज्या कंपनीन कामाक येवन दी तांचे तें बरें काम करी त्यो सोडटात आनी आणे कडेन येतात तुका सोडून ते तुज्या फायद्याक काम करतात म्हणजे ते नाका तो ताच्या फायद्या खातीर ताचो फायदो उठयता तूं देवा तुका तो यूज करता यूज आनी थ्रो पेन आमी बॉल पेन आमी यूज करता इंक मुख जाल्यार खण्ण उडयता इंक आसता म्हणसर आमी यूज करता देवा तूं दिताय म्हणसर तुका तो यूज करता मागीर तुका खण्ण उडयता वैगिनी पळय जॉब तूं ताका बेनिफीट दिताय इसरले बेनिफिट्स दिताय इसरलें तुका खाण दिताय ताका खाण दिताय ताका कांय नाय म्हणून नाय देखून ताचो तो फायदो उठयता बायलो फायदो उठयता ताका काळोखाची भितरली आनी काळोखाची परिस्थिती दी ताका
ताका बैली काळोखाची परिस्थिती दी ताच्या भितर ही परिस्थिती ताचे भितरली म्हळ्यार देव ना, शांती समाधान. देव नासल्यार आमकां शांती ना, देव नासल्यार आमकां संतोश ना, देव नासल्यार आमकां उल्हास ना, देव नासल्यार आमकां बुजवण ना, देव नासल्यार भितर आदार ना, देव नासल्यार आमकां भितरली सकत ना, पळयतात मनांतल्या भितर आमकां उजवाड तो समजणी ना. देखून भितरलो काळोख दी. तूं भायर येताचें तूं ना म्हणल्यार बरें काय, कितलें बोमा मारल्यार तूं लागीं येनाका देवा. आनी बैलांनी ताका दिवनशे जाल्यार परत तुजो हात काड, ताका इल्लें कश्ट दी, ताका नश्ट दी, ताचे बेनिफिट्स आनी परत पळय, ताका जावचो फायदो तूं रावय, ताका बेनिफिट दिनाका. पण तुका तो हातान केल्ल्या बरी पातयेन येवन मागणी करून दी, तुका तो उल्हासून दी, तुका वाकणून दी. तो त्या जाळा पळयता हांव तो फातयेन असो तो भक्तिवंत तो देवत मनीस म्हूण मागीर पळोवन दी, तुज्या मोगान बरयलो म्हूण तो दाखोवन दी. पळय ताचे वयल्यान काड तूं, ताचो हात काड तूं म्हणटा. सैतान जॉबाक मात्र न्ही, तुकाय तशेंच म्हणटा. जॉब रागान कठीण मागणी करता. जॉबी रागान तुज्यो मागणी तो करता, खोली मागणी करता, रागान देवाचे रागान कठीण उलयता. जॉब उलयता, म्हाका अशा स्थितीक घालाय तुवें, हांवें खंयली चूक केल्या म्हण हांव तुका घाल्या. देव कंप्लेन करता. तो कंप्लेन, एका कंप्लेन आनी एक कंप्लेन आनी एक कंप्लेना वयर कंप्लेन करता. निमाणें देव ताका देवच ना, निमाण्या अध्यायांत देव दिश्टी पडटा. आनी पूण देव ताका सोडून वचना. देवाक एक देव निमाणें येता आनी ताच्या इश्टा म्हणटा, तुमी जॉबांत हांव शिका, तुमी देव जॉबाच्या बॉक्सांनी मागा, म्हाका ताच्या मुखार पुगारल्यात न्ही, तुमी पुगार म्हाका उलयताल्यात न्ही, तुमचें काळीज म्हाका गोत्ता पारकूं, जॉबाचें तुमी बॉक्सांनी मागा म्हणटा. जॉब दाविदाचो पूत म्हजो पूत म्हणटा. देव तितलो दुरसाल्या रे, कित्या सांगा. तो हे इश्ट ताणें बगल्या बरी काळोख बगानान, काळोखाचो रिण ताका दुखीचो काळोख, कुटांब ओगडायिल्लें, बायल भुरगें ओगडायिल्लें आनी ताचे पिडेसो ताच्या आंगार पुरा रुवां पडल्यान कोलो काळोख, एका तराचो दोन तराचो काळोख गी, ताची आस्त पुरा ओगडायल्या. रिण खंयच ना, दांबडी ना जाल्यार एक रुवी ना, सक्कडी इश्ट मंत्र सैरीन धैर्य पुरा नास जाल्यान सक्कडी उरपण गेलां, ताच्या आसल्यान पुरो उरपण गेलां. आतां एकसरो बसला पिडेंत, ती रुवां ताका रुवां एक कट्टी काडून तो गश्टिता आंगार कोरोस सोसूंक जायनासतना. आनी त्या कालारी तो देवाक सांडिना, देवातान पयस येतना, देवाक तो दुरसाता, देवाचेर राग करता, सगळें करता. पूण मागता उलयता कोणा कडेन, देवा कडेन मात इश्टां कडेन उलोवंक आशें ना, आनी कोणा कडेन उलोवंक आशें ना, कोणा कडेन उलोवंक आशें ना. इश्ट लागीं येता, तो इश्टां कडेन उलोवंक तायकना, तो उलयता देवा कडेन. म्हळ्यार देव आसा, देव ताच्या लागीं नाम ताका बगता, देव ताच्या लागीं नाम ताका बगता, ताका कळटा देव ना. पूण उलयता देवा कडेन, देवाक सोडून तो वचना, देवातान तो पयस रावना, देवाक तो पयस करिना, काळजान तावन पयस करना, ताच्या काळजान देवता. देवा कडेन म्हणटा तो रागान उलयता. एक इश्ट आनी एक इश्टाक सोडिना, पूण रागान उलयता. घोव बायलेक सोडिना, घोव बायले कडेन रागान उलयता. बायल न्हवऱ्याक सोडिना, पूण रागान थोडे फावटी उलयता. पूण घोव तिचो मोग करता, बायल ताचो मोग करता. कित्याक म्हळ्यार तो सोडिना, ताच्या संगात आसता, तो देवा लागींच रावता, ताकाच तो अरदान करता, ताकाच तो वाखाणटा, ताची स्तुती करता. तो देवाक तिरस्कार बिलकुल करिना, देवा सांडून वचना, माट मंत्रां फाटल्यान वचना, बुताची पुजा करिना. तो निजा देवा फाती येवन देवा सांगता, कितले कश्ट आयल्या रे, कसले कश्ट आयल्या रे. एक बल्बें पळया म्हण वचना, हे वांयगे हाडून बागला बांदिना, एक इल्लेशें कुंकूम हाडून वतें पुरून दवरिना, एक कलीग मडकी हाडून तें घरा भितर घालना. तो ना तशें करिना. तो निजा देवाचेर फाती येता. देवा तूं खंय आसाय म्हूण देवा दुरसाता. तो देवा कंप्लेन करता, तो राग उसारता. तो पूण देवा कडेन मात उलयता, दुसऱ्या कोणा कडेन उलयना. सैतान कळटा, सैताना वो म्हाका बग्गाना, म्हजे तरचेर म्हाका नमस्कार करिना म्हूण. जॉब निमाणें देव लागीं आसा म्हूण पळयता. देव ताका देवाक तो बगता आनी निमाणें जॉब जिखता, देंवसार चलवता. सैतान ताका ही स्थिती हाडलो, सैतान चलवता, कंप्लीट चलवणी बगता. देंवसार चलवता, जॉब जिखता. जॉब जैते वन जाता, वगडयलें पुरा दोड्यान देव ताका फाटीं दिता. हें किर्तनगार काळोख म्हजो इश्ट म्हूण सांगता. काळोख वो किर्तनगार 88 किर्तनगार बरो सांगता. तो सांगता म्हळ्यार म्हजो काळोख म्हजो इश्ट जाला, कोणीय म्हज्या लागीं नात म्हणटा. म्हाका कोणी ना, तुवें खांड लायन देवा म्हजेर दिंबेर पडोवन देवाक तो सांडिना. उलयता तो देवा लागीं मात, जॉबा बरीत देवा लागीं मात्र तो उलयता, देवाच्या लागीं तो रावता. सैतानाक तो चलवयता.
आज तुवें रिणाचो काळोख बगलाय, पिडे शिडेचो काळोख बगलाय, देवाक तूं दुरसाताय, देवाक कंप्लेन करताय, पूण देवा कडेन कस सांगताय, रडटाय आनी सकडे करताय. देवाक तुवें सांडलाय की जेवबा बरी, या किर्तानगार बरी, देवाक सांडिनासतना देवाच्या लागीं आसाय गे तूं. देवा तिरस्कार रिजेक्ट करनासतना, तिरस्कार करनासतना देवाचेर विश्वास दवरनासाय गे. ह्या काळोखाच्या वेळी तूं सांग, तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो देव, तुज्या बागर दुसरो कोणूय देव ना, तूंच देव म्हूण सांग. मोगाच्यानो मागिल्लें तुका मेळना जावं पुरो, काळोख काळोख बगता, इतलें गळटाय, पयशे येतात, आतांत उरना म्हणटा एकलो तरणाटो. इतले पयशे आसात, आतांत उरना म्हणून म्हणटा. आनी एक तरणाटो आयला, हांव इतलें मिसाक घेता, इतलें अर्दान केलां, वताक रावन पुरो हांवें मीस आयकलां, पुण्यक्षेत्रांत वताक रावन हांवें मीस आयकलां, इतलें बरें केल्यार म्हाका विजा येवना. ही खयली गजाल, ह्यो खयली गजाल. देव आसा गी, देव आसा गी. आतां मिसाक तो वचना, देवाक सांडलें, रिजेक्ट केलें, हाडलें. तशें हांव इतली मागणी केली, कितें सोडूना, इतलें सकाळीं पंत्यार उठोन कामां येवच्या पयलें थंडायेंत हांव मागण्या वचून नव्यान आनी पुराय केल्यांत, पूण म्हज्या दुवेक आणकी सैरीक मेळोना, आणकी सैरीक मेळोना. आनी एकलो म्हणटा म्हज्या आनी एकली म्हणटा म्हज्या पुताक सैरीक मेळोना. तो म्हणटा म्हज्या दुवेक आणकी सैरीक मेळोना, केदार ताणें काजार जावचें, ताका आणकी सैरीक मेळोना. आनी शेजाऱ्या लागीं आनी इतले दोशी दितात, तांची दोशी चड जाल्यात हांव मागल्या बरीत म्हणून. तशें सांगतात मोगाच्यानो. नाना रितीचें आमकां आयकोंक मेळटा. पळय तशें इतल्या पिडेंत हांव वळवळटां, इतलें मागल्यार आमची मम्मीची पिडा पयस जायना, कितें तें म्हणून आमी खंय जावन हाडचे पयशे. आतां ट्रिटमेंटाक 10 लाख जाय म्हळ्यार पोटा भितर किमोथेरपी दिवचे खंय कळले 10 लाखांचे म्हाका गुंतून समजून येना म्हाका. ह्या नमणेचे पयशे एक ऑपरेशनाक 10 लाख जाय म्हळ्यार दुबळ्यान खंय हाडचे ते हांव. ह्या नमणेचें मागणें करता आमकां भावार्थ नासल्या बरी बगता तो. आमी मागचें बेश्टें म्हणल्यार बरी बगता म्हणून देवाक रिजेक्ट करूंक, देवाक तिरस्कार करच्या स्थितेक आमी पडटा. पूण वय तें देखून एक सूण मांयची इतलो मोग करता, आवय तिच्या सासूमांयची मोग करता, आनी एकली सूण म्हणटा खायलें म्हळ्यार तें लग्गी रावलां मांयचें भांगार आनी पुरा भितर घालूंक, मांयचें आस्त भितर घालूंक म्हणून. ताका आस्तीचेर कांय मोगूच ना, भांगाराचेर ताका मोगूच ना त्या चेडवाक. ते मांयच्या मोगान देवाचे देव भिरांतेन ताणें देवान ताका उपकार केल्लो, देवान ताका मोग केल्लो. देवाचो मोग नियाळून सासूमांयचो मोग करता. आतां सासूमांयचो मोग करता बेश्टें न्ही, घरा बसलां आनी काम सोडून घरा बसलां आनी मांयच्या भांगार भितर घालूंक, आस्त भितर घालूंक रावलां म्हणून आनी एकली पयस ताच्या घरा वचून रावली सूण म्हणटा. ती सूण वचून ताच्या घरा रावल्या, न्हवऱ्याक काडून ताच्या घरा दवरला. हांगा मांय मांव कश्ट जातात. इवो धाकटो एक पूत हांगा रावला आनी ताची एक पूत आवय सांगाता रावून ती साखरी करतात. आनी एक पूत पयस वचून तांच्या घरा गेला, तांणी सुण्यान थंय व्हरून गेला. आनी थंय थावन ते दोग जाण ते आसा आनी एकलो पती तिशीन गेला. एकलो हांगा रावून कित्याक म्हळ्यार ताची बायल बरी, वय सोडून वचोंक पळयतालो पूण बायल बरी. त्या बिरमत आवय बापायनी कश्टांनी तांणी केल्ली आस्त आनी प्रेम पळयत येतात घरा रावून. हांकां कश्ट, तांकां भायल्या गांवांत जोड बरी येता, तांच्या घरा आती तिशीं रावल्यान, थंय व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदल्यान आनी भायल्या गांवांत काम करतात. वो बेता आसलो, बऱ्या कामार आसलो, सोडून येवन आतां आवय बापायची साखरी करना. तिका एकल्याक कॅन्सर बरी जाल्या, तांकां पळोवचें तितलें सुलाभ न्ही. पूण हें कितें उतरां म्हणटात पळय, जाल्यार वो मागिल्लें मेळनातलो काळोख तरी हांव मिसाक वेतां. येराणी म्हाका दुरसाल्यार शेजाऱ्यां कडेन हांव उलयतां, मागणें हांव करतां, कर्जे जाल्लें सगळें हांव करतां. हांव कितें कर्जे गे सोम्या तें सगळें करतां. मिसाक येतां, कुमगारकण येतां, कुमसार जाता, कर्जे जाल्लें कितें बरें कर्जें सगळें हांव करतां. म्हजो स्वफायदो उठयना, म्हज्या स्वफायद्याक न्ही. सेल्फ सेंटर्ड ट्रान्जॅक्शन म्हणटा. सेल्फ सेंटर्ड ट्रान्जॅक्शन म्हजें बरेंपण पळोवन हांवें ट्रान्जॅक्शन करचें. बँकांत वाड मेळटा देखून बँकांत पयशे घालचे बेश्टें न्ही. हेरांक पयशे दिवचे वाड मेळटा म्हणून, वाड मेळटा हें सेल्फ सेंटर्ड ट्रान्जॅक्शन म्हणटा आमी. अशें आमी हें करना. देवाचेर पातयेनी दवरता, मिसाक घेता, मागणें करता, रजार करता. तें तुका पर्सन ऑफ एंड्योरन्स करता. पर्सन तिरासनाचो व्यक्ती जावन रुपीत करता तुका. ए पर्सन ऑफ स्टेबिलिटी, ए पर्सन ऑफ स्ट्रेंथ, ए पर्सन ऑफ ग्रेटनेस. जर तर तूं कश्टां वेळार ह्या काळोखा मदें तूं मागणें करताय, शेजाऱ्या लागीं उलयताय, कर्जे जाल्लें सगळें करताय, तुजो स्वफायदो उठयनाय, सेल्फ सेंटर्ड दाखयनाय, सेल्फ सेंटर्ड ट्रान्जॅक्शन करिनाय, त्या दळा तूं ए ग्रेट पर्सन, ए पर्सन ऑफ तिरासनेचो पर्सन ऑफ एंड्योरन्स, ए पर्सन ऑफ स्टेबिलिटी, ए पर्सन ऑफ स्ट्रेंथ जावन तूं भायर येताय.
एक ग्रेट व्यक्ती जाताय तूं, एक महान व्यक्ती जाताय. कश्टा वेळी कांय ना, सगळें जालें, सगळें गेलें म्हूण बघताना तूं एक महान व्यक्ती जावन, एक स्टेबिलिटी तुज्या लागीं येवन, एंड्युरन्स तुज्या लागीं येवन, भितरलें आंतरीक बळ तुज्या लागीं येवन एक महान व्यक्ती तूं जाता ह्या काळोखाच्या वेळार. चवथ्या मोगाच्या न्हू, काळोख तुका तात्कालीक मात्र तो परमनंट, थोडे वटेन परमनंट काळोख आसना. देव थोड्या तेंपाक काळोख आसता. ताका थंय देवाचें आजारपण ताका तो बगाना म्हूण सांगना तो देवूच ह्या परिस्थितींत म्हजे लागीं ना म्हणटा. देवच ना ह्या परिस्थितींत, देव ना म्हणटा, देव खंय भायर आसा म्हणटा. मोगाच्या न्हू, आमी हें किर्तन बरयलां त्या भाग्यवंतान तें किर्तन बरयलां आनी ह्या बायबलान देवान घालां, पवित्र पुस्तकान देवान घालां. 1,000,000 लोकांनी, 1,000,000 लोक जावं, मिलियन लोकांनी हें किर्तन वाचून ह्या किर्तनांत मस्त कुमक, मस्त साहेत, मस्त माजात तांणी जोडून घेतल्या. हें किर्तन वाचल्या वरवीं हांव बरो जालां आनी म्हजेर पातयेवन अशें मस्त जाणांक हें किर्तन वाचूंक हांवें हें सोडोवन सांगले उपरांत हें किर्तन आजचो आमकां सांगलो नियाळ म्हज्या जिणेंत गेल्या त्या 30 वर्सांत हांव हें नियाळ्ळो. हे 30 वर्सांत हांवें बांदून हाडलें. हें म्हजें चिंताप, हें म्हजें जिवीत तुमच्या मुखार हांवें म्हजी सोंत गजाल हातूंत शेअर केली. म्हज्या आनी म्हज्या इश्टांचें, म्हज्या मोगाच्या मनशांचें, म्हजे कडेन तांची जिणी शेअर केल्ल्या, वांटून घेतल्या तांचें सगळें सांगाताक घालून हें हांवें तुमकां सांगलां. ह्या किर्तनकारान कितल्या जाणांच्या जिणेंत एक आज उजवाड वाडला, दिवो हाडला. कितल्या जनाच्या जिणें काळोखांत हांव उजो बरवेसाचो दिवो पेटयला. मोगाच्या न्हू, डायमंड कशें जाता म्हणून दवेच्या बुकांत आसा. वज्रां कशीं जातात की म्हणून. आनी वज्रां कशीं जातात म्हळ्यार हें कार्बान पळय हाय प्रेशरार दांबल्या वेळार ती हाडटी म्हणटा ग्रेफायट हाडटी मांडून डायमंड जाता दवेच्या बुकार आहा तुमी वाचयेत. हाय प्रेशरान तापयलें सोळ कितलो टेंपरेचर तापोवन दांबल्या प्रेशर गेल्या वेळार तें कार्बान एकामेका पळोवन एकाचेर बंद पडोवन ते कार्बान मॉलिक्युल्स सांगता एटम्स सांगता मेळोवन तें डायमंड जाता. कितलें घट जाता म्हळ्यार डायमंड काडून ग्लास कातरूंक जाता. डायमंडान तशें व्हडल्यार ग्लास काडटा जाता. थंय डायमंड थंय वज्रां जातात प्रेशरार पडोवन. आमी तुमच्या भुरग्यांचेर तजोळा इल्लोसो प्रेशर घाल्यार मोगाच्या न्हू भुरगीं डायमंडा बरी परजळटात. आमच्या इस्कॉलांत इतलें शिकाजें म्हूण आमी भुरग्यांक सांगतले हांव. तांकां सगळो दीस मजा करूंक आनी तांकां शिस्त नासतना जिवंक आमी सोडिनासलो. हांव प्रिंसिपल जावन आसतना इस्कॉलांत बेंगलोर ब्रह्मावर 100% रिजल्ट आयिल्ले. आनी तशेंच चिकमंगळूर आसतना हांव थंय इस्कॉलांत प्रिंसिपल जावन आसतना भुरग्यांक शिस्त, क्लेनलिनस हें दोन शिस्त कितलें शिकाजें तांणी दिसा शिकाजें. तांकां लूज बुडसुळे नासले, बुडसुळे म्हणटात पळय तशें नासलें, शिस्त आसलें तांकां. हरगे कटेच्यान इतलें तांकां शिकोवंक आसलें आनी इतलें तांणी घरा शिकोवन येचें. मोगाच्या न्हू, मोलादीक वज्रां कशीं जातात प्रेशर गेल्ल्या वेळार. देव आसुल्लो कश्टा वेळी ताच्या सांगाता आसुल्लो. मातेवाच्या वंजेलान मोगाच्या न्हू 20 आनी 7 अध्याय 27:45 मॅथ्यू. थंय 3 वरार भुमीचेर काळोख पडलो म्हूण आसा. भुमीचेर सगळो भुमीचेर काळोख पडलो. जेजून व्हडल्यान बोव मारली, येली येली लामा सबक्तानी, म्हज्या देवा तुवें कित्याक म्हाका सांडलाय. ताका शिरकोप येवंक दिलो. देवाळाचो पर्दो 2 मदीं पिंजलो. भुंय सगळी कांपली. मेल्ल्यांचे पोंड उक्ते जाले, मेल्ले मनीस भायर आयले. जेजूक सगळ्यांनी सांडलें, शिशी सांडून गेले. ताचो बापय आतां कुर्सार वळवळटाना ताका बाप ती ना म्हूण बगलें, लागीं ना म्हूण दिसलें. कित्याक सगळ्यांचें पाताक आमच्या सगळ्या संवसाराच्या मनशां गोळ्याचें पाताक जेजून ताच्या खांद्यार कुर्सार वयलें आनी आमकां सुटका दिली. जेजून बापाक सांडूंक ना. बाप ना म्हूण ताका बगल्यार जेजून बापाक सांडूंक ना, बापाक तिरस्कार करूं ना. ह्या कश्टां वळवळ्या मदें शिरकोताच्या तोंडान घाल्ल्या वेळार ताच्या तकले कांट्याचो मुकूट जावन त्या जरबाद्यांनी मार कुर्सार किळयल्या वेळार रत्ता ताच्या वळवळटाना ताणें गुमटी बापा तुज्या हातान म्हजो जीव दिता म्हणून
बापाक तो वळखलो, बापाक ताणें सांडूंक ना. सैतानाक एका रितीन सारको एका रितीन सैतान सारको सांगता. आमी सेल्फ सेंटर्ड जाल्ल्या वेळार आमी हेरांक यूज करता म्हणून सैतान सांगता, तुमी हेरांक यूज करतात, तुजो फायदो उठयताय म्हणून सैतान आमकां सारकें सांगता. जॉबाक सांगल्या बरी सैतान आमकां थोडे सैतानय करेक्ट सांगता, तुजो फायदो उठयताय तूं, तुजो बरो फायदो पळय. देवान ताचें मुखामळ आमचें तावन तिशीन गुणोवचें ना. देव गुणयना. तुज्या कश्टा वेळी सोमी तुजे लागीं आसा. तुज्या कश्टा वळवळ्यांत सोमी तुज्या लागीं आसा. तुज्या रिणा वेळार रिणाचे ते रगडे येताना तुका फायदो जायनासल्या वेळार आनी तुका खंयच्याच हात घाल्यारय पयशे येतात हातांत उरनासल्या वेळार, तुका सैरीक जायनासल्या वेळार, काम मेळनासल्या वेळार, कॅन्सर जाल्ल्या वेळार, शांती समाधान आशेत आनी शेत सांबारा कुटुंबांत शांती नासल्या वेळार, तुजें लँड रेकॉर्ड तुजें जाग्याचें रेकॉर्ड तूं करूंक पळयताय, कितले पयशे दिल्यार पयशे वतल्यार तुजें रेकॉर्ड्स जायना म्हूण तुजें दुकान घालून खाळो कांतून भरल्यार सोमी तुज्या लागींच आसा. तुज्या लागींच आसा. तुका राग आसा, तुका ही बोगडांचो राग, कठीण राग आसा, कठीण बेजारी आसा, कठीण भियान कामताय तूं ल्हान संगतीक भियेताय, रागान पेट्टाय. ह्या बोगडांच्या वेळार देव तुज्या लागीं आसा. म्हाका जेवंकच नाका म्हणल्या वेळार जेजू तुज्या लागीं आसा. देवाक तूं सांडिनाका, देवाक तूं तिरस्कार करनाका. जॉबान देवाक तिरस्कार करूं ना. सैतान सोलवालो. किर्तनकारान ह्या खाळोकाच्या वेळार फोंडांत हांव पडलां, फोंडाच्यार पडलां, म्हणजे इश्ट खाळोक तूं म्हजो इश्ट म्हणून बोमारल्यार ताणें देवाक सांडूं ना. देवा कडेन तूं उलयलो तो, ताचें मुखामळ देवाक पळोवन तूं उलयलो. देखून तुज्या कश्टा वेळी सोमी तुज्या सांगात आसा. तुजें कसलें, तुजें पाताक कसलें जावं, तुजी सवयो कसल्यो जावं, देव तुजें पाताक ताणें खुर्सार ववयलां. जेजून तें खुर्सार घालां, ताणें ववयलां. तुज्या आंगार पाताक ना, तुवें केल्लीं पातकां परत ताणें ववयल्यांत. वो खाळोक तूं भोगताय पूण तुका देवान सोंड घालूं ना. फोंडांतले उठोवन तुका स्तुती करतात गे म्हणटा तो किर्तनकार. वय तूं फोंडांतलो, तूं आनी हांव एक दीस फोंडांतले उठता, पुनर्जन्मपान उठता आनी देवाक सरगार जावन स्तुती करता. वो खाळोक आमकां येवंक पुरो मोगाच्यानो. तूं लॉस्ट जावनाय, हांवें लॉस्ट जावना, आमी सांडून वचना, तुवें सांडून वचनाय, आमी देवाच्या लागीं आसा. हें जेजूक जालां. कश्टांचो काळोख जेजूक आयला, नश्टांचो काळोख आयला, वळवळे जेजूक मेळ्ळ्यात, वळवळ्यांचो काळोख जेजूक आयला. तुका येता, म्हाकाय येता. तूं ह्या वेळे एकसुरो न्ही, तूं एकलोसू नाय, एकलो न्ही. कित्याक काळोख आसूंक पुरो, वो काळोख कित्याक म्हूण तूं विचारूंक पुरो. जेजून तुका जाप दिल्या. जाप आसा 101 वर्सो. हांव फोंडांत हांव तुका वाखाणूंक जाता, वो काळोख कित्याक म्हूण तूं विचारूंक पुरो. पूण जाप आसा. जेजूत आमची जाप. आमेन.